विसा उपरांत तुमकां येवकार. सिंगापूर नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन दिल्लीच्या बोगस एजंटान गोंयांतल्या सुमार 100 तरणाट्यांक 27 लाखांची तोपी घाल्या. तोपी पडिल्ल्या तरणाट्यांनी मडगांव पुलिशेंत ही कागाळ केल्या. त्या एजंटाक बेगोबेग अटक करची आनी पयशे वसूल करचे अशें हे तरणाटे मागतात. शुक्रारा हे भुरगे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. तांकां घेवन एक पुलीस पंगड आरोपींक सोदपाक दिल्ली वचपाचो आसा. सिंगापुरात नोकऱ्यो मेळटा म्हूण ह्या तरणाट्यांनी मडगांवच्या आर.के. टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कार्यालयात दरेकी 27,500 रुपया भरिल्ले. सिंगापुरा वचपाची तिकेट आनी विजा घेवपा खातीर हे सगळे तरणाटे 27 डिसेंबराक मुंबय गेल्ले. तेन्ना ह्या एजंटान टोपी घाल्या ही गजाल उक्ती जाली. बिरेस्ताराक गोंयांत पावतकीर तांणी मडगांव पुलिशेंत कागाळ केली. जोसेफ मिरिंडान ह्या विशीं प्रुडंटाक म्हायती दिली. सिंगापूर वचपाचे आमी इंटरव्यू दिलोले. सो आमी तितून आमी सिलेक्शन जालें म्हूण सांगिल्लें आनी आमकां मेडिकला धाडले आनी मेडिकला आमी पास जाले म्हूण सांगिल्लें. पास जाले म्हूण आमकां सांगिल्लें 12,500 भराय तुमी पयलीं. आमी बोले 12,500. मागीर तेज्या उपरांत मागीर म्हणपाक लागले तुमगेले टिकेट विजा सगळे येयलोले तुमी परतून 15,000 भराय. सो टोटल आमगेले 27,500 बोलले आमी. मागीर तेज्या उपरांत आमकां सांगिल्लें 25 तुमी भायर सराय 26 बस मेळटलो थिंगा बॉम्बे. सो आमकां बॉम्बेचें एड्रेस दिलें, बॉम्बे धाडलें. बॉम्बे थिंगा ते बोगस सगळे खबरो आमी थिंगा बेश्टे भोंवन दीस काडले. दिल्लीच्या राजेश कुमार ह्या 37 वर्साच्या तरणाट्यान मडगांवां हें कार्यालय काडिल्लें. सिंगापुरात नोकऱ्यो आसात अशी जायरात ताणें दिल्ली. ही जायरात वाचून सुमार 100 तरणाट्यांनी दरेकी 27,500 रुपया भरिल्ले. ह्या फटिंगाक अटक करची अशी मागणी ह्या तरणाट्यांनी केल्या. आयज आमचे गोंयचे 110 भुरगे हे आयज आतां आमी एक कंप्लेन करून सकाळीं 110 भुरग्यांचे आर.के. टूर्स अँड ट्रॅव्हल जो एजंट हिंगा आसलो भुरग्यांक सिंगापूर वता म्हूण भुरग्यां कडेन पयशे गेल्ले. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक कडेन 30,000 घेवन 110 भुरग्यांचे तेणी पयशे घेवन आयज तो एजंट नाच जाला. आमी सकाळीं पुलिशेन कंप्लेन लॉन्च केलां. आतां आमी तेंच्या ऑफिसाचेर आमी रेड मारलेली. रेड मारतरी आमकां थोड्यांचे उणें म्हाका दिसता 100 पासपोर्ट आमकां मेळ्ळे, थोडे डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे, थोडे बँक स्टेटमेंट्स मेळ्ळे. आनी आतां पुलिसांचेर आमी प्रेशर घातलो कडे की जाता तितले बेगीन इमिजिएटली हेजेर इन्वेस्टिगेशन कर म्हण. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस. अंदू नातलां आनी नवें वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत पर्यटकांची पोरू परस कितलीशीच चड गर्दी पडल्या. गोवा ट्रॅव्हल्स टुरिझम असोसिएशन सांगता त्या प्रमाण विदेशी पर्यटकांचो आंकडो सुमार दोबरात जाला. ह्या 2 दिसांत ही गर्दी आनीकूय वाडपाची आसा. मुंबय सावन गोंयांत विमान आनी बसींच्या तिकेटीक उजो पेटलो तरी पार्टी डेस्टिनेशन म्हूण पर्यटक गोंयांत गर्दी करपाचे फाटीं रावंक नात. नव्या वर्सा खातीर गोंय पार्टी डेस्टिनेशन म्हूण फामाद. पोरू नवें वर्स आनी नातलां मनोवपाक 4 लाख देशी पर्यटक गोंयांत आयिल्ले. जाल्यार अंदू पर्यटकांचो आंकडो दोबरादीन वाडला. ट्रॅव्हल टुरिझम असोसिएशन म्हणटा ते कोतान अंदू पर्यटकाचो आंकडो 6 ते 8 लाखांचेर पावंक जाय. गौरीश धोन म्हणटा पोरू आयिल्ले 4 लाख देशी आनी 33,000 विदेशी पर्यटक. अंदू 25 डिसेंबर मेरेनच आयल्या 60,000 विदेशी पर्यटक. 25 डिसेंबर मेरेन 316 चार्टर्ड विमानां गोंयांत आनीकय येवपाची आसात. गोंयच्या 2,609 हॉटेलांनी 45,000 परस चड रूम्स. डिसेंबर 25 ते 3 जानेवारी मेरेन गोंयची चडशीं हॉटेलां फूल. क्रिसमस अंदू सिटी हॉटेल्स 90-95% ऑक्युपन्सी आशिल्ले आनी सनबर्न 27, 28, 29 हो एक व्हडलो इव्हेंट जाता कांदोळे. ते खातीर कलंगूट कांदोळे सायडीक चडशीं हॉटेलां फूल आशिल्लीं. आनी नव्या वर्साक ऑलमोस्ट हे 3-4 दीस म्हणजे 30, 31 आनी 1 ही अख्खें गोंयभर हॉटेलां फूल आसतलीं. गोंयांत 12 देशांतल्यान पर्यटक येतात. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी सुमार 80% देशी जाल्यार 20% विदेशी पर्यटक असतात. विदेशी पर्यटकांनी 50% रशियन असतात. निमण्या 8 दिसांक 33 चार्टर्ड विमानां गोंयांत पावतात अशें पर्यटक संचालक स्वप्नील नायकान सांगलें. सगळ्यात चड चार्टर फ्लायट्स आमकां लास्ट 2-3 वर्सान रशियेच्यान येतात, फॉलोड बाय UK एंड देन जर्मनी. बाकी टोटल आमकां चार्टर फ्लायट्स 12 कंट्रींतल्यान येतात, 12-13 कंट्रींतल्यान, पोलंड, हंगेरी आनी बाकी धरून, पण मेजॉरिटी इज फ्रॉम रशिया. 31 डिसेंबराक मुंबयच्यान गोंयांत येवपा खातीर विमानाची तिकेट सध्या 70,000 तेंकल्या. वोल्वो बशीची तिकेट 700 ते 800 रुपया वयल्यान 2 ते 2,500 तेंकल्या. मात तरी पर्यटक गोंयाकडेन फाट करिनात. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. महाराष्ट्रांतल्यान मीन घेवन गोंयांत येवपी ट्रक पेडण्यांतल्या ट्रकवाल्यांनी शुक्रारा नयबाग पुलाचेर आडायले.
गोंयांतले ट्रक महाराष्ट्रांतल्या कळणी खणीचेर घेनात म्हणून थंयचे ट्रक गोंयांत येवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी थळाव्या ट्रकवाल्यांनी दिल्या. महाराष्ट्रांतल्यान मीन घेवन गोंयांत येवपी ट्रक शुक्रारा न्हयबाग पुलाचेर आडयले. पेडणे तालुक्यांतल्या ट्रकांक कळणे खणीचेर येरादारी करपाक थळावे ट्रक धनी विरोध करतात म्हूण तांचे ट्रक गोंयांत येवपाक दिवचे नात अशें ट्रक धनी रमेश शेटये हांणी सांगलें. आमच्या गोंयांतसून कळणे मायनिंगेचे गाडये रेडये वयतात म्हाल घेवन, तशेंच रेडयेचे गाडये शिरसय वयतात. आमच्या पेडण्यान सध्या जवळ जवळ 120-150 गाडये आहात, लोकांचे ट्रक घेतलेले आहात. ह्या लोकांक कळण्या मायनीचेर आमकां माल भरपाक ते लोक बांद्याचे लोक विरोध करतात, तो कळण्यावाले लोक विरोध करतात. पण तेंचे गाडये जे आहात तेंचे जवळ 1000 गाडये आहात ते आमच्या गोंयांतसून वयता आनी तो आमच्या लोकांक त्रास जाता. आमचे गाडये ते वाटेन गेले ते परतून धाडटात आनी फोडून उडयतात. हाका लागून आमी बंद केला. जेन्ना आमचे गाडये कळण्या व्हरपाक दिना तेन्ना तेंचे गाडये गोंयांत येवचे न्हू. मिनाच्या ट्रकाक लागून पेडण्यात प्रदूषण जाता, जायते अपघात जाल्यात अशें रवी तेली म्हणटा. खाली असल्या कारणान त्यांची जी गाडयेतली धूळ आहा ती संपूर्ण घरान भरली जाता आनी लोकांक पुष्कळ त्रास जाता. शाळेचे टायमींग बघिनात ते, मुलां आडी शाळा सुटल्या तर त्यांची स्पीड कमी जायना ना. त्यांच्यानी 100 मीटर अंतर फक्त महाराष्ट्रान दवरलेल्या गाडये फाटल्यान, पण गोंयांत त्यांच्यानी 1 मीटर बी अंतर दवरलेलें ना आसा. नोयबागच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेसीन मुसलमानांक उण्यांत उणे 4 तिकेटी दिवच्यो, नाजाल्यार काँग्रेस उमेदवारी खातीर अर्ज घाल्ले 30 मुसलमान उमेदवार तांच्या मतदारसंघांनी अपक्ष वेंचणूक लढयतले अशी शिटकावणी प्रदेश काँग्रेसीच्या अल्पसंख्याक फाट्यान दिल्या. उमेदवारी खातीर काँग्रेसीक आयिल्ल्या 168 अर्जांतले 30 अर्ज गोंयभरच्या मुस्लिमांनी घाल्यात. सगळ्यांत चड मुस्लिमांचे अर्ज वास्कोंतल्यान आयल्यात. काँग्रेसीचो अल्पसंख्याक विभाग आतां मुरगांवां, पणजे, म्हापशां, न्हावेली आणि फातोर्ड्या सारकेल्या मतदारसंघांनी मुसलमान उमेदवारी खातीर काँग्रेस तिकेट मागता. काल जे नॉमिनेशन फॉर्म्स भरल्या जवळ जवळ 30 मुस्लिमांनी ह्या पाटी काँग्रेस नॉमिनेशन फायल केला आणि 160 लोकांच्या मदीं 30 मुस्लीम जे काँग्रेस एस्पिरंट कॅन्डिडेट म्हणून मुस्लिमांचे नॉमिनेशन फायल केला. सो ही गोंयांत अजब जावपाची गजाल जावन आसा. हितून एकूच आमकां दिसून येता की गोंयचे मुस्लिमांक कळना की आयज मुस्लिमांचे जे वोट्स आसा हे वोट बँक म्हणून वापरपाक जायना. काँग्रेस जर कमीत कमी 4 मुस्लिमांक उमेदवारी दिना जाल्यार अर्ज घाल्ले 30 उमेदवार अपक्ष वेंचणूक लढयतले अशी शिटकावणी प्रदेश काँग्रेसीच्या ह्या अल्पसंख्याक फाट्यान दिल्या. वेता ते विधानसभेन सपोज मुस्लीम कम्युनिटीक खंयच समज आरक्षण मेळना जायत जाल्यार हे जी तुमी पयले आसता नॉमिनेशन भरलेले कडेन आसा थंय मॅक्झिमम जे लोक आसा ते मुस्लीम जे आसा हे कॅन्डिडेट म्हणून उबे रावतले. काँग्रेस मुस्लिमांक फकत वोट बँक म्हणून वापरीत आयल्या असो आरोपय उर्फान मुल्लान केला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.